नवे शिक्षणीक धोरणा संदर्भात सरकारान स्थापन केल्ली समिती आपलो अहवाल 4 दिसांत सादर करतली। नर्सरी ते 12वी मेरेन नवे शिक्षणीक धोरणाची फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन अंमलबजावणी जातली। केंद्र सरकाराच्या नव्या शिक्षणीक धोरणाची अंमलबजावणी करपा खातीर राज्यांत गरजेच्यो साधन सुविधा नाशिल्ल्याचें कांय शिक्षण तज्ञांचें मत आसा। देखून सरकारान नव्या शिक्षणीक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाल्यार ताचो फटको शिक्षण क्षेत्राक बसतलो। The new education policy requires thorough debating. It cannot be just implemented by the stroke of the pen. आमगे infrastructure ready now. आमगे काय सध्या फकत infrastructure नी backup काय ना. So I don't know how they are trying to push ahead with this national education policy without having the basics in place. मागी एक पार्टी फेल जाली जाल्यार मागी ते सगळे स्कूल मागी बंद करूंक पडटले. It is not only infrastructure, physical infrastructure, teachers and other things which are required to be put in place. And these kind of things must take time for implementation. It can't be pushed in a one button manner. हांव एक सांगता आतां वोकेशनलाचे मार बसतलो. सो वोकेशनल स्पेशल आसताले आमचे भुरगे सगळे ग्रॅज्युएशन करून तांकां जॉब मेळना. वोकेशनला थ्रू मेळटाले आतां ते इनकॉर्पोरेट करूंक सोदता थिंगा आनी ते आनी कसले मेस जालो थिंगा. आमगे स्पेशली CRM तसले आशिल्ले ते ट्रेड्समॅन ते सगळे वयतले आनी ताका मार बसतलो आनी आमचे भुरगे आतां आनी बेकार आसतले. सो आय थिंक दे शूड reconsider and think about this and think it in the benefit of Goa and the Goans, and if you can't provide jobs, at least let this outlet be there for people to be there. Sir,